याचिकादार आणि महादेव भूमिका देवस्थानाचो विद्यमान अध्यक्ष मेघश्याम राऊत हांणी बुधवाराक घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती दिली। गैरव्यवहार जाल्ले देवस्थानाचे लाखांनी रुपया वसूल करतानाच लिजाचेर दिल्ली जमीन ताब्यात घेवची तशेंच देवस्थानाच्या जागेत बेकायदेशीरपणान बांदिल्ल्या बांदकामा आड कारवाय करची असो आदेश न्यायालयान दिला, अशी माहिती मेघश्याम राऊत हांणी दिली। 2-3 वर्षाचे साळातलो विषय चल्लेलो देवस्थान महादेव भूमिका देवस्थानचो विषय चल्लेलो जे देवस्थानचे जमीन असले देवस्थानचो जो करोडो रुपयाचो जो फंड असलो ही जी पहिलीची जी कमिटी असली त्यांच्यानी हो फंड सगळो खाल्ला ऑलमोस्ट करोडाच्या वयर वयतलो आणि तसेच जे देवस्थानचे जमनी आसा ते यांच्यानी 20-20 वर्सां लिजार दिवन लाखो रुपयांचे कमिशन यांच्यानी खाल्ले आणि ही जी जेन्ना घटना घडली तेन्ना आम्ही मामलेदाराक कळयल्ले पण तेचेर खंय तरी एक्शन जावपाक टाइम लागलो। त्याच्या उपरांत आम्ही हायकोर्टान धांव घेतली आणि आयज खऱ्या अर्थान सगळ्या साळकारांची सगळ्या महादेव भूमिकाची जीत जाल्ली आसा। हायकोर्टान क्लियर मेन्शन केला आणि मामलेदाराक डायरेक्शन दिला 12 विका भितर जितलो फंड आसा जितलो हेंच्यानी फंड काढला तो सगळो फंड रिकवर जावपाक जाय। जे देवस्थानचे जमनी आहा ते देवस्थानाक लिजा सगळी कॅन्सल जावपाक जाय। देवस्थानचे जमनी देवस्थानाक येवंक जाय आणि तेचेर जे कितें इल्लीगल स्ट्रक्चर आहा ते सगळे डॅमोलिश जावंक जाय आणि हे जे कोण कमिटी आहा तेंचेर क्रिमिनल प्रोसिडिंग जावन FIR फायल जावपाक जाय क्रिमिनल ॲक्टाच्या अंडर आणि हे मामलेदारान 12 हप्त्याच्या भितर सगळे करूंक जाय। आयज हांव हायकोर्टान गेलो ती TVS जिखली पण आयज हायकोर्टान प्रत्येक जो सामान्य मनीस आसा हायकोर्टान प्रत्येक गोष्टी धांवक शकना। पण सीएमाकडे विनंती आसा की ही जी ऑफिसात असता मामलेदार ऑफिस कलेक्टर ऑफिस किंवा जे बाकी पोलीस किंवा PWD हे खंय तरी सीएमान लक्ष घालपाची गरज आसा की अशा प्रकारे लोकांक त्रास जावन जर प्रत्येकाक न्याय जर मेळना हायकोर्टान वयचे पडले जाल्यार गोंयान कितें चल्ला आणि अशा पद्धतीन देवस्थानाची लूट अशा पद्धतीने देवस्थानाचो फंड करोडो रुपयाचो त्यांनी स्वतःसाठी यूज केला हे क्लिअरली ऑर्डर स्वतः खातीर यांनी फंड यूज केला। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचल शान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।